खूब हेल्प करता. जे आमकां टुर्नामेंटाक पयलीं धाडलेले KSA टुर्नामेंट खेळपाक आनी ते मागीर चंदीगड गेले आमी. चंदीगड आमकां खूब मॅचीस खेळपाक मेळ्ळे. इवन KSA टुर्नामेंट आमी खूब मॅचीस खेळ्ळे. इवन खूब बरी प्रॅक्टिसूय केली आनी एज अ टीम आमी वांगडा आसताले. सो आमचे जॅलिंग बरी जाताली टिमीक. सो आय थिंक दॅट हेल्प एज अ टीम एज अ इंडिविज्युअल परफॉर्मन्स ऑल्सो. सो ते खूब हेल्प जाली आमकां. आनी GCN जे सगळे आमकां हेल्प केला जे फॅसिलिटीज दिवपाक, प्रॅक्टीस सेशन दिवपाक, ग्रावंड दिवपाक आमकां जाय. सो really thankful for GCA for giving us actually this opportunity. First actually we won a really important toss because wicket was seeming a bit in the morning first season. So आम्ही जे यूज केलो विकेटीचो तो एक्चुली बरो यूज केलो. अर्जुनान जे 5 विकेटी काडले थंयच्यान मागीर आमी तांकां ऑल आउट केले आनी मागीर जे आमी बॅटिंगेक बरी विकेट आसलेली वी एक्चुली यूज दॅट विकेट रियली वेल फॉर बॅटींग. आनी जी पार्टनरशीप जाली मागीर म्हाजी आनी कश्यपाची मागीर आमी प्रॉपरली सेट जाल्लेले. सो वी वर गोईंग फॉर एवरीथींग. ऑल द लूज बॉल्स वर गोईंग फॉर बाउंड्रीज एंड सिक्सीस एंड रेस्ट मी वेरी प्राऊड ऑफ द सेम. सगळ्यात पयलीं आज गोवा क्रिकेट टिमीचें रणजी टिमीचें हांव अभिनंदन करता. कारण एका डावान तांणी अरुणाचलाक पराभूत केलें. तांचें अभिनंदन करता आसतना आज एक मोठो इतिहास भारतांत आमच्या 2 प्लेयरांनी घडयला. बाब कौठणकर आणि बाब कश्यप बकरे ह्या दोगांनी 634 रनाची नॉट आउट भागीदारी करून भारतांत तांणी रिकॉर्ड केलाच. पूण थोडे ह्यांनी डिक्लेअर केल्ल्या कारणान तांकां वर्ल्ड रिकॉर्ड मोडपाक 25 रन कमी पडले. पूण आज जो तांणी रिकॉर्ड केला तो आफ्टर लॉंग टायम 634 रन आनी तातूंत दोगांनी नॉट आउट 3 शतक मारले. म्हणजे 301 एकट्यान मारले आनी 315 दुसऱ्यान मारले. आनी त्या खातीर मन पसून तांचे दोगांचें हांव ते दोगूय म्हजे आसा दोगांचें मन पसून कौतूक करता, अभिनंदन करता. आनी अशेंच तांणी जो फुडले गेमी आसा IPL आसूं IPLांत जातले ते दोनी भुरगे अशें म्हाका दिसता. त्या शिवाय आमचे ज्यो टिमी मार्फत म्हणजे BCCI मार्फत ज्यो गेमी आसा T20 मागीर 50 ओवर्स गेम ह्या सगळे गेमी चडश्यो गोंया भायर हैदराबाद आनी इतर राज्यांत जातल्यो. आनी थंयूय तांकां शुभेच्छा दिता आसतना गोंयांत आज क्रिकेटींत बरी प्रगती जायत आसा. गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान हाची देख घेवन जो स्टेडियम जावपाक जाय तो बेगिनात बेगीन स्टेडियम करचो. तातूंत क्रिकेट अकॅडमी करची आनी आमचे जे यंग टॅलंटेड भुरगे आसा तांकां त्या भुरग्यांक थंय ट्रेनींग कशें दितले, बरे भुरगे आमी तयार कशे करतले हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. आनी तें गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक हांव रिक्वेस्ट करता तांणी मुद्दाम हें मन पसून हातांत घेवचें आनी बेगिनात बेगीन स्टेडियम करून ही अकॅडमी तयार करून आमचे यंग जे भुरगे अंडर 13, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 23 हे भुरगे खेळटा तांकां योगदान दिवपा खातीर स्फूर्ती दिवपा खातीर तयार करता. परत बाब कश्यप बकरे आनी बाब कौठणकराचें मन पसून अभिनंदन करता आसतना आनी तांकांय फुडल्या तांच्या गेमीत सुयश चिंतता आनी बरें अशेंच मुखार खेळून गोंयचें नांव आनी गोंयकारांचें नांव सबंद भारतांतूच न्हय वर्ल्ड मॅपार ताणें हाडचें अशें उमेद करता. याद ना 500 अशी कितें तरी रन पार्टनरशीप आसली आमची ऑलमोस्ट 600 क्रॉस जाली. सो रणजी जो सिजन आसलो रणजी ट्रॉफी आयज आमचो काबार जाला. फक्त एक लास्ट मॅच आमकां उरला ती म्हटल्यार फायनल जी प्रॉब्ली गोवा खेळटली अगेन्स्ट नागालँड. बोथ द टीम्स वील क्वॉलिफायड फॉर द एलीट ग्रुप नेक्स्ट इयर. आमी गेल्याच वर्सा जेन्ना प्लेट ग्रुपान गेले त्या टायमार हांवें तें सांगलें की बिकॉज ऑफ सम स्ट्रॅटेजीक मिस्टेक्स आमी पावले थंयसर. अदरवायज आवर टीम हॅज लॉट ऑफ पोटेन्शियल, आवर प्लेयर्स लॉट ऑफ पोटेन्शियल एंड टॅलंट. आमी केन्ना डिजर्व करनासले प्लेट ग्रुपान वचपाक. सो आय थिंक दॅट हॅज बीन प्रुवन वीथ दीस इयर्स परफॉर्मन्सीस जे जाला तें.
फुडें वयतना आयज जी आमी परफॉर्मन्स दिला जी ट्रिपल सेंच्युरी 2 भुरग्यांनी मारला, कश्यप बकले आणि स्नेहल कौटनकर. एज प्रेसिडेंट ऑफ BCCI आय एम एक्स्ट्रीमली प्राऊड बिकॉज तेंच्यांनी हो इंडियातलो रेकॉर्ड ब्रेक केला आणि दे आर सेकंड फॉर वर्ल्ड रेकॉर्ड. जो आधी 2 जाणांनी कोणी केल्लो श्रीलंकन प्लेयर्स तेंचे थोडेशे बिलो आसा ते. आय विश दॅट वी हॅड ब्रोकन दॅट ऑल्सो, बट काही कारणां खातीर तेंच्यांनी डिक्लेअर केली, मे बी दे डिडंट नो, अँड तो रेकॉर्ड ब्रेक जावना. बट एज इंडिविज्युअल्स अँड एज अ टीम वी हॅव डन एक्स्ट्रीमली वेल. आय एम ओनली होपिंग की ही पॉझिटिव्ह एनर्जी जी आसा, एक मोमेंटम जो आमी जनरेट केला आता रणजी हितून, तो आमी फुडें व्हरतले. बिकॉज इन द रणजी ग्रूप वी आर अनडिफिटेड टील नाव. सो हो फुडें व्हरून आमची जी 23 तारखेक पयली मॅच सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीन आसा अगेन्स्ट मुंबय, होपफुली दॅट विल हॅव अ पॉझिटिव्ह आउटकम फॉर गोवन टीम. So I want to wish them all the very best, and I'm hoping that Goa will do well in the future.